ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमई की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। आज आम्ही स्नान यात्रा या विषयावर उलयत आधी आणि प्रवचन सुरू करचे पुढे हांव स्कंद पुराण दाखवून ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕ वजिता। I will speak the shloka translation into English. ताजे मागीर हांव आमचे गेल्यान सांगता। इंद्रद्युम्न, this is chapter 29 of Skanda Puran. श्री प्रतिमो उवाच इंद्रद्युम्न प्रसन्नस्ते भक्त्या निष्काम कर्मभिः त्वदन्येन दृशि सम्पन्न केनापि अपवर्जिता। The Lord said, Indradumna, I am pleased with your devotion and selfless activities. Such an immense of wealth has not been sacrificed by anyone except you. Varam dadati te bhupa mai bhakti sthirastu te utsrucya vittakotistu yanmayatanam kritam bhangepya tasya rajendra sthanam na tyajyate maya. O king, I give you a boon. May your devotion unto me be steady. My abode has been built by you, giving away so much money in crores of rupees. O emperor, even in the event of its breaking, I will not leave this place. Kalantarepi yopyanya prasadam karayishyati tavaiva kirtisanunam tvatpriya tatra me sthiti. Even though with passage of time, anyone else may build a temple, that will be certainly to your fame alone. That means even if somebody else builds a temple, the fame will go to you only. And I shall surely stay there because of my love for you. Satyam satyam punam satya satyameva bravivite prasada bhange tatsthanam na takshami kadachana. I repeat again and again, this is the truth, this is the truth. And this again is the truth. I'll tell you only the truth. I shall never leave this place, even in the event of breaking of the temple. Anena daruva pusha stasyamyatra parardhakam dvitiyam padmayonestu yavat parisamapyate. I shall stay here with my wooden form till the completion of the second half of Brahma's life. Dvitiya parardhakam mano swayambhuva स्यास्य द्वितीये च चतुर्युगे कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे ग्रीष्माख्य ऋतुसंस्थितौ ज्येष्ठ्यामहं चावतीर्णस्तं पुण्यजन्मावासरम्. I have incarnated in the summer season of the full moon day of the first Jyeshtha month of Satya Yuga of Swayambhuva Manu's second Kalpa. And please know, this is my holy birthday. तस्यामे सपनम कुर्यान महास्नान विधानतः प्रत्यर्चार्यां महाराज साधिवासम
समृद्धिमत. आता आयच्या आमगेल्या विषयाविषयी श्लोक आयला. ओ एमिनंट किंग, ऑन दिस डे my sacred bath should be performed on the deity according to the rule prescribed from the great bath in the grand manner, together with the preliminary purificatory ceremony of touching and purifying the vessels with fragrant objects. आता आयच्या दिसान तू जगन्नाथ देवाक महास्नान केल्यारी कसन कसन लाभ असं म्हणून देव आता वरदान दिते असं सगळ्यांना ऐकून ऐकू हा. पापम विनाशस्यामी कोटिजन्म कोटिजन्म अभिवर्जितम सर्वतीर्थक्रतु फलम सर्वदान फलम तथा पश्यताम चापि राजेंद्र फलम तावत प्रपद्यते. बाय that means मक्का आज ही नाणेलारी कोटी कोटी जन्मांतू कसन पाप ओट्टू केला त्या पुरा नष्ट जाता. या जगत्यांतू विश्वांतू कितली तीर्थस्थान असता त्या सक्कड तीर्थस्थान दर्शन केलेले आणि थंय स्नान केलेले लाभ केवळ म्हाका आज स्नान केल्यारी प्राप्त जाता. प्रत्येक नमुन्याचे दान दिल्यारी कसन लाभ जाता सक्कड नमुन्याचे दान ते केवळ आज म्हाका स्नान केल्यारी लाभ जाता. न्यग्रोधादुत्तरे कूपः सर्वतीर्थो मयेस्तिः. मेगेल्या देवस्थानाच्या उत्तर दिशेक एक वटवृक्ष असा. ताजी बगलेक एक बाय असा. तंतू सक्कड विश्वांतुल्या तीर्थ कुंड सरोवर सक्कड तंतू उपस्थित असती तंतू प्रेझेंट असत. स्नानाय पूर्वं निर्माय किंचिदाच्छादितं भुवा अवतीर्णस्त्वं पश्चातं विविच्य प्रकाशय. It was formerly made for the bath, but now it has been covered a little by earth. But I have incarnated myself subsequently, considering to make it public. त्या देवस्थाना भितरी उत्तर दिशेक ती बाय आस पळय ती आता मस्त वर्ष उपयोग ना आशिल्ली ती बंद झाल्या. पण हांव अवतार घेतले मागीर आता सगळ्यांक खातीर ते ओपन केला. संस्कार्यः स चतुर्दशां बलिं दत्त्वा विधानतः रक्षक क्षेत्रपालाय दिशां पालेभ्य एव च. ती बायक आज तयार कोरका आणि पवित्र कोरका केदना कालच्या दिसान म्हणजे चतुर्दशीक स्नान पौर्णिमेच्या एक दीस पुढे त्या बायक तयार कोरका सक्कड नमुन्याचे रिच्युअल्स कोरून त्या बायची कोण रक्षक अस रक्षक क्षेत्रपालाय कोण अस शीतला देवी तिगेल पूज करून तिगेल अनुमती घेऊन त्या बायचे उद्दाक उपलब्ध कोरका. कंबुकाहालम उरज ध्वनिषु सुस्वरेषु च द्विजातया स्वर्णकुंभैर उद्धरयेयुस्ततो जलम. शंख वाजोका सक्कड नमुन्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स वाजोका ती तंतू तंबूर वाजोका सक्कड ब्राह्मणान मोठ्ठ येऊन लायक लायक श्लोक म्हणका आणि भांगराच्या कलशान तू उद्दाक वट्ट कोरका. उद्दाक वट्ट करताना सक्कड ब्राह्मणान लायक श्लोक म्हणच्या आगत्यस. ज्यैष्ठ्यां प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहितं च मां रामं सुभद्रां संस्नाप्य मम लोकम अवाप्नुयात. मक्क नाणेल्यारी मेगल ಒಟ್ಟು मेगल भावाक आणि बहिणीकय नाणुका सकाळच्या वेळारी पौर्णिमे दिसाक ज्येष्ठ महिन्यांतू कोण मक्का आमका ಒಟ್ಟು नाणयता ती तांका मेगेल धाम प्राप्त जाता. स्नाप्यमानं तु यः पश्येन् मां स्नाप्यमानं तु यः पश्येन् मां तदा नृपसत्तम देहबन्धवाप्नोति न पुनः स तु पुरुषः.
हे इंद्रद्युम्न, कोण मक्का नाणयताना मिगेल स्नान यात्रा पळयता ती तांनी केदनांत केदनाय ह्या शरिरांत तूं ह्या जगतांत तूं जन्म घेना ती. सगळ्यांनी ध्यान दिवं आयकपा. कारयित्वा दृढं मंच मैशान्यां दिशि मंडितम् वितान शोभारचितं चन्दनाभ समुक्षितं तत्र मां रामचंद्राभ्यां स्नापयित्वा पुनर्नयेत्. एक लायक व्हडले स्टेज मंडप घाल का काही खंय घाल का ईशान्य दिशेक एक व्हडले मंडप घाल का काही तक लायक डेकोरेशन कोर का लायक कॅनपी घाल का आणि ताचेरी चंदना उदक घाल न्हू मंत्र म्हण का ताचे भितर म्हाका बहिस्कारा न्हू म्हाका न्हाणो का मुगेल भावा आणि भयणी वट्टू आणि मागीर म्हाका उपास देवस्थाना भितर व्हर का. दक्षिणाभिमुखं यान्तं यो मा पश्यति भक्तितः तत्त उद्भव माप्नोति मनसा यद्यदिच्छति. म्हाका देवस्थाना वत्ताना उपास वत्ताना कोण पळयता निश्चित रूपान तागेल्या सक्कड त्या मनशाल्या सक्कड इच्छा पूर्ण जाता. ततः पंचदशाहानि स्थापयित्वा तु मां नृप विरूपम अभिरूपम वा न पश्चेतु कदाचन. ताजे मागिरी 15 दीस कोणेय मेगेल दर्शन घेवच्याक येवच्या नज. हांव कशी आस शीक पडला की चंद दिसत की चंद दिसना की त्या पळोवच्याक कोणेय येवच्या नज आनी 15 दीस तेन्ना अनवसर कालांत ज्येष्ठ स्थानम इदम कृत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते. अशी नमुन्याक ज्येष्ठ म्हयन्यान तुले पौर्णिमेक कोण म्हाका न्हाणोच्या घालता तर सक्कड पाप नष्ट जाता. गुंडीचाख्यां महायात्रम प्रकुर्विथाः चितीश्वरः यस्या संकीर्तनादेव नर पापाद विमुच्यते. हे राया ताची मागीर म्हाका 15 दीस जाल्ले मागीर म्हाका तुम्ही रथार बैसून गुंडीच्या मंदिराक व्हरका आणि केवळ म्हाका रथार बसून थंय व्हेल्ल्यारी सक्कड नमुन्या पाप नष्ट जाता. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे. तर आज देवाला दयेन सकाळी 8 घंटे धरून दनपार 3 घंटे ते सकड काम करता करता असताना देवाल स्नान यात्रा दर्शन केला. लाईव्ह दर्शन फ्रॉम पुरी. हरे कृष्णा. भारी भारी खुश झाला. इथे म्हणारी आणि तू बरेल असं की म्हाका न्हाणयताना कोण पळयता कोण दर्शन करता तांकां वापस जन्म घेवचें म्हूण अगत्य ना काही सक्कड पाप नष्ट जावन मेगेल धामान तूं मेगेल दिव्य धामान तूं जन्म प्राप्त जाता काही. सो त्या पुरा फुडें वाचिल्ले हांवें वाचून दवरले कित्याक म्हाका भारी इन्स्पिरेशन जावन आज सकाळ दोन ते मोबायलार लागून आशिल्लो देवाल दर्शन करता आशिल्लो. सकडा पाशी फुडें देवाक मेन मंदिरांतू श्री मंदिरांतुल्यान भायर हाडटा ती हगूर हगूर लायको हालोवन लायकून हाडटा ती आणि देवस्थानाच्या उत्तर दिशेक एक भारी वैरी एक स्टेज बांधला. भारी वैरी भारी चंद प्रतिवर्ष थंय बांधतात आणि थंय हगूर हगूर देवाक हगूर हगूर हालयता हाण लायक वाजपानी करून जगांट वाजून ताका स्थानापन्न केला. ताचे मागीर बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चक्र तांकांय म्हणून स्थानापन्न केला. मस्त नमुन्या श्लोक उच्चारण केला. ब्राह्मणान मस्त नमुन्या श्लोक पुराणांतल्यान उच्चारण केला आणि ताचे मागीर जगन्नाथ पुरीन तूं खंयच्या काही खंडीत वेळ ना. सांगता ती की 1 घंटे अभिषेक जाता 2 अड्डेच तेच अभिषेक सुरू जायना. सांगता ती की देवाक रथयात्रेन तूं 7 घंटे हाडता काही 7 घंटे हाडले मागीर दनपार 3 घंटे ते रथयात्रा सुरू जायना
आणि तुम्ही कोणाकय निमगू येतं, पुजाऱ्या निमगू येतं, पंडा निमगू येतं, रथ राबल्यार मनशा निमगू येतं, केद जाता सोरू रथ यात्रा कालिया जाणे तक्काक ಗೊತ್ತು आमक ಗೊತ್ತು ना अशी उत्तर मिळता. कारण बद्द तांकाक ಗೊತ್ತು ना केदन देवाला मना जाता तेदन ते सूर जाता. केदन मना देवाक येता की आता अभिषेक सूर करूया तेदना अभिषेक सूर जाता. भारी गंमत असते. जगन्नाथपुरी एक अद्भुत धाम, विचित्र धाम. प्रत्येक वस्तू विचित्र, प्रत्येक वस्तू अद्भुत, प्रत्येक कार्य अद्भुत, प्रत्येक लीला अद्भुत. आणि तो कसा नाही, रुटीन कसं नाही ना. प्रत्येक वस्तू, प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक कार्य भारी भारी अद्भुत. दर्शनही अद्भुत. हत्ता बोट नाती, पाय नाती, हं? कान्नातही हास्य पावला, डोळे वडवड जाता का आयलिड्स नाती, अशी विचित्र देव. तर आज ही ज्येष्ठ पौर्णिमा आणि आज ही जगन्नाथान स्वयं सांगला हांगा आणि आमकांय गुत्तस की आज जगन्नाथाला बर्थडे, आज जगन्नाथाला आविर्भाव झाला. केदना सांगली पळंगा, कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे ग्रीष्माख्या ऋतू संस्थितौ. यातणारी स्वयंभुव मनु, कोण स्वयंभुव मनु, ब्रह्माल नाव स्वयंभू आणि ब्रह्माल प्रथम पुत्र. ब्रह्माक वट्टू 14 मनू म्हणून असती, 14 मनू. तंतुल्या प्रथम मनू स्वयंभुव मनू, तागला अनेक नाव असत, श्राद्ध देव मनू म्हणून असत. तो फर्स्ट मनू ताणे या जगत्यांतू सुर्वे राय म्हणून झालेलो तो फर्स्ट किंग ऑफ द युनिवर्स. आणि ताणे अयोध्या भितरी राज्य स्थापन केलेलं आहे. ताणे अं, रंगनाथ भगवाना पृथ्वीरी ब्रह्मलोकातकुनु आवाहन कोरनु अयोध्ये भितरी स्थापन केलेलं आहे. तागेल सुर्वेचो पुरोहित वशिष्ठ मुनी आणि सुदर्शन चक्रारी दिव्य लोकात दाखवून अयोध्या धामाक प्रस्थापित केला. पण तागेल नाव श्राद्ध देव म्हणू. तागेल काळान तुले सेकंड कल्प, एक कल्पान तू 4 युग असती. द्वितीय कल्प, द्वितीय कल्पान तुले सुर्वे सत्ययुग, फर्स्ट सत्ययुग. तंतुले सत्ययुगान तुला ज्येष्ठ महिना आणि ज्येष्ठ महिन्यात तुला पौर्णिमा. या दिसाक जगन्नाथाला आविर्भाव झाला अशी स्वतः जगन्नाथा सांगला. ताजी संक्षेपान तू काणी असस इंद्रदुम्न रायू ताका देवा परमेश्वराक दर्शन करता मस्त मना आशिल्ले. आणि नीलाचल पर्वतांतू श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचल पर्वत नीलमाधव दर्शन करून एक साधू अवंती देश म्हणजे आयचे उज्जैन थंय रायाक बेटच्या आयला. तागेल्या शरीराक मस्त सुगंध येत तस. ताणे नीलमाधव खंय म्हणून वर्णन केल्ले. त्या वर्णन केले मागीर रायान विद्यापतीक तागेले प्रधानमंत्री काशभाऊ ताका सोदूच्या पेटयले. ताणे सोदून काढला, खंय म्हणून दर्शन घेतला आणि मागीर येऊन सांगील असं रायाक की हांव ती जागा पळोवन आयला, आता तुम्ही थंय पळोवच्याका येवका. तर अवंती देशांतुल्यान आमगे तागेल पुरा राज्य साम्राज्य पुरा शिफ्ट केल्ला ताणे. कंडपडी पुरा चैना ಒಟ್ಟು प्रजाजन ಒಟ್ಟು सक्कट सैन्य ब्राह्मण वृंद गोवंश सक्कडांग घेऊन मस्त महिने प्रवास करून त्यांनी व्हडली लंबी काणी आसा, मस्त दिघ काणी आसा. आम्ही संक्षिप्त करूया. त्यांनी मागिरी श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पावल्यांती. थंय पावली मागिरी 100 अश्वमेध यज्ञ केला आणि मस्त वर्ष तांतू गेल्ल्यांती. त्यांनी ते परस साम्राज्य थंय त्यांनी एस्टॅब्लिश केले काही श्री पुरुषोत्तम क्षेत्रांत. आणि मागिरी 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण झाले. मागिरी 100th करताना भारी परमोळ आयलो सकाळ कडेन. खंय दाखवून आयलो, समुद्रा कडेन आयले काही. आणि मस्त मनशां धांवन आयली ती की समुद्रांत तू एक दिव्य वृक्ष प्रचंड तेजस्वी जावन प्रकट झाला काही. आणि
थंय दाखोवन वार येताना त्या वाऱ्यान तूं भारी पळमळ आसली. तर 100 यत्न पूर्ण जाले मागीर राय धांवन वता आणि समुद्रान तूं पळयता, समुद्रा मध्येन तूं भारी दिव्य एक रूख प्रकट जाला आणि तातूंतल्यान एक दिव्य प्रकाश प्रकट जावन सकट जगत्याक प्रकाशित करता. आणि मागीर मस्त हस्तेक रथ लावन समुद्रा भितर प्रवेश करून त्या दिव्य वृक्षाक त्यांनी रथार घेवन भूमीर हाडला. आणि खंय हाडला? गुंडीच्या भवन. तेन्ना गुंडीच्या भवन नाशिल्लें तें, ताजे मागीर जाल्लें. खंय देवाक राखूड ते दारू ब्रह्म त्या रूख हाडलेलो. त्या जागेक म्हणटा ती आदी वेदी स्थल. थंय ते रुखा दवरून मागीर देवत्यांक केले कोण आर्किटेक्ट? विश्वकर्मा. ताणें एक भांतार मनशाक रूप घेवन ही मूर्ती केल्ली, मागीर तयार केल्ली. बंद कुडांतू प्रयोगशाळेंतू ही मूर्ती तयार केल्ली. आणि 15 दीस जाल्यार तांतू भितर हावकाव ना, कसो आवाज ना, कसो साऊंड सोर ना. म्हणून रायान मागीर बागेल बेतून भितर प्रवेश केल्यार थंय विश्वकर्मा अवतार थंय ना, मंतार मनुष्य ना थंय. आणि मूर्ती अर्ध अर्ध अवस्थेन तूं दिसता. ताका रायाक भारी बेजार जाल्लो. हांव इतले संयम सोडून कसं खातीर केलेलें सांगिल्लें ताणें की हांव मूर्ती जाले मागीर भायर येता म्हणून. आनी कोणेय भितर आयल्यार हांव अदृश्य जाता म्हणून सांगिल्लें ताणें. हांव आयकनी. हांव संयम सोडून मागीर बेतून भितर गेल्यार आतां मूर्ती अर्दी वचून आयल्या, अर्दी राबल्या आनी मूर्ती करताल मानतालो थंय ना. तेन्ना नारद मुनीन प्रकट जावन ते पुरा काणी सांगल्या की मूर्ती ती हाफ मेड नाही, ती फुल मेड जाल्ल्या, ती कंप्लीट जाल्ल्या. ह्याच रुपान तूं हांव द्वारकेन तूं देवालें दर्शन केला. तर त्या दिसू केन्ना 15 दीस जाल्ले मागीर केन्ना बागेल उगडता पळय, त्या दिसू ज्येष्ठ पौर्णिमा. आणि त्याच दिसान तूं देवान सांगिल्लें राजाक इंद्रदुम्नाक, बेजार करूं नाका, म्हाका ह्याच रूपान तूं येवका म्हूण मना आशिल्लें. त्याच रूपान तूं आयला. ते तुका पळोवन अभ्यास ना म्हणून तुका विचित्र दिसता. पण हेच रूपान तूं नारद मुनीन मेगेल दर्शन केलेलें. आणि हांव ताका सांगिल्लें की दर्शन करताना की तूं मेगेल रूप मनांत उडगास दवरका आनी ताजेर चिंतन करका. आणि त्याच रूपान तूं हांव प्रकट जाता अशें तुका हांव आशिर्वाद दिता. तूं म्हाका मागून घेतिल्लें मागीर की तुवें ह्या रूपान तूं द्वारकेन तूं दर्शन दिलें मागीर मेगेल मनान तूं मस्त दिव्य मोग तुगेले खातीर निर्माण जाला. मेगेल मनान तूं मोग फुडें आशिल्लो. पण ह्या अवस्थाक ह्या रूपाक पळयल मागीर म्हाका एक विचित्र नवीन मोग निर्माण जाला. तर मागेली अशी प्रार्थना आसा की ह्याच रूपान ती तुमी भौतीक जगतान तूं येवन दर्शन दिवका, प्रकट जावका. आणि तुमकां पळयल मात पळय सताक पळयतल मनशा मनान तूं दिव्य मोग निर्माण जावका अशी म्हाका मागून घेता. देवान सांगिल्लें तथाच तूं, हांव खंडीत येता. तर नारद मुनीन थंय येवन ती काणी रायाक सांगल्या. तेन्ना रायल मन शांत जाल्लें, पश्चाताप उण जाल्लो. आनी मागीर देवान स्वता येवन इंद्रदुम्ना लेकांना सांगला की म्हाका तुवें अभिषेक कोरता. सक्कट जना भितरी पब्लिका भितरी मंडूप घालून म्हाका दवरून म्हगेलो सागर संगीत अभिषेक कोरता म्हणून सांगिल्लें आसा. ताजी काणी अशी आसा की देवस्थाना भितर एक बांय आसा, आजय आसा ती बांय. त्या बांयचें नांव उडिया भाशेन तूं शुना कुआं. शुना कुआं म्हळ्यार गोल्डन वेल. आणि ती बंद आसा, वर्सभर ती बंद आसा. आणि त्या बांयची रक्षक कोण? शीतला देवी म्हणून देवी आसा. ताची लागींक येद्राक देवस्थान आसा. जगन्नाथ मंदिरान तूं जगन्नाथ मध्य आसा ती आणि 33 कोटी देवता चारी बगलेन प्रस्थापित जावन आसा ती. तातूंत 30 व्हडली मंदिर आसा. 30 मेन टेम्पल्स आर देर इन द कॅम्पस ऑफ जगन्नाथ. तातूंत भितर शीतला देवी मंदिर आसा. त्या शीतला देवी मंदिराच्या येद्राकाची ती बांय आसा आणि ती वर्सभर बंद आसता. आणि ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्दशी ह्या दिसान तूं ती बांय ओपन करता ती.
आणि ती बाय ओपन करचे काम एक जाती त्या मनशान करचे आसा. ಒಟ್ಟು 119 जाती आसा ती विंगड विंगड नमुन्याचे जगन्नाथाला सेवेंत आसा ती. तातूंत ब्राह्मण दवरून शूद्र जावन सकट आसा ती. एकलो जगन्नाथ मात्र देव सकट नमुन्या जातील मनशाकडून सेवा घेता आसा. केवळ ब्राह्मण नाही, तातूंत ब्राह्मणय आसा ती विद्यापती वंश आसा, तातूंत शबर आसा ती, तातूंत कायस्थ आसा, तातूंत शूद्र आसा ती, सगळे सकट नमुन्याच्यान आसा ती. तातूंत 119 जातींतली एक जाती आसा त्यांनी तांगेलें काम एकची. ज्येष्ठ पौर्णिमा स्नान पौर्णिमा त्या दिसारी चतुर्दशी आशिल्ले मेरी स्नान पौर्णिमेच्या फुडल्या दिसा येवन त्यांनी ते बांय ओपन करचे आसा. तांगे लागीं 108 भांगराचे कलश आसा ती. ते 108 भांगराच्या कलशाक पवित्र सूत बांदून ते मंत्र अभिषिक्त करून ते ಒಟ್ಟು करून तांणी सकाळांनी थंय येवचे आसा. आणि सुरवेक चतुर्दशीक देवीली लायक पूज करून तिगेले अनुमती घेवचे आसा, अनुग्रह घेवचे आसा. तिका प्रसन्न करून तिगेली अनुमती घेवन मागीर फालफाल्यारी पौर्णिमे सकाळी केन्ना सूर्योदय वेळार पौर्णिमा आसा त्या तिथीक सकाळी सूर्य उदय जावचे पुढे खंयचे दिसांत सूर्योदया वेळार पौर्णिमा तिथी येता त्या दिसांत सूर्योदय जावचे पुढे आणि काय सूर्योदय जायनी ताचे पुढेची येवन 108 कलशांत त्या शुना कुवांतुल्या उदकाक ಒಟ್ಟು करचे आसा. आणि तांतू मागीर सुगंधीत हर्ब्स घालचे आसा ती, मस्त नमुन्या जडी बुटी घालची आसा ती. आणि पुरा षोडशोपचार पूजा करचे आसा. पण उद्दा मात्र सकाळी सूर्य वयर येवचे पुढेची ಒಟ್ಟು करका असे नियम आसा. हांव 12:30 फोन केलो ते आनीकय कशें अपेक्षीत जायना. तेन्ना म्हाका फोन येवन मेसेज मेळ्ळो की तेजे एक मंडप आसके सभा मंडप प्रायवेट आसके ते तांतू पुरा ते सकडांनी ಒಟ್ಟು घेवन ते भांगरा कलश घेवन तांतू पुरा मस्त नमुन्या सुगंधित द्रव्य घालून त्या मंडपा हाडचे आसके प्रायवेटांतू. आणि थंय हाडून त्या 108 कलशाची षोडशोपचार पूजा करची आसा. 16 नमुन्याच्या प्रक्रिया आणि क्रिया करून पूज करचे आसा. आणि मागीर षोडशोपचार पूज जाल्ली मागीर एक एक मनशान तांगेले खांद्यार त्या भांगराचे कलश घेवन हगूर हगूर त्या वयर बांदिल्ल्या स्टेजार प्रवेश करचे आसा. आणि मागीर ते थंय ಒಟ್ಟು करून 4 लायन करून ते दवरचे आसा. आणि ताजे मागीर सुभद्रा पुजारी सुभद्रा येद्रा वचून बसता. मागीर बलभद्राल पुजारी तगेले येद्रा वचून बसता. जगन्नाथा पुजारी तगेले येद्रा वचून बसता. तांगेले फिक्स जाती आसा, फिक्स कुटुंब आसा. तांणी जगन्नाथा पूज मात करची, तांणी बलभद्र पूजा मात करची, तांणी सुभद्रा पूज मात करची. कसने जाल्यार तांगेले काम सुभद्रा पूज करची, बलभद्र पूज करची, तांगेली तीच पूज करतात. ते सगळ्यांनी ಒಟ್ಟು येवन बसून मागीर सोडेक कांदळ दाखवून त्या कांदळ तूं देवाक अपास देवाल पूज करचे आसा. षोडशोपचार पूजा कांदळेन तूं देवाक पळोवन त्या कांदळेक पूज करचे आसा. देवस्थाना भितर वर्सभर कन्नडे भितर देवा पळोवन आरती पूजा ब्रश करचे आसा, दांतून करचे आसा, न्हाणोवचे आसा, अभिषेक करचे आसा, पुरा दांतून पळोवचे आसा. ते प्राथमीक पूजा केल्ले मागीर एक वेळ येता ती सकट पूज जाल्ली मागीर मागीर पळया ती ಒಟ್ಟು आसा ती 108 भांगरा कलश ते डिवायड करचे आसा. 38 38 कलश जगन्नाथा येद्रा वोन दवरचे आसा. 30 कलश बलरामा येद्रा वोन दवरचे आसा. 22 कलश सुभद्रा येता वोन दवरचे आसा. आणि 18 कलश सुदर्शन चक्र येद्रा वोन दवरचे आसा. वापस सांगता 38 जगन्नाथ, 30 बलराम, 22 सुभद्रा and 18 सुदर्शन चक्र. मागीर एक कपटी एक एक भांगरा कलश घेवन तांकां अभिषेक करचे आसा. या नमुन्यार एक अर्द घंटा लागता ते पुरा करचे तरी. आणि मागीर 38 कलश जगन्नाथा वयरी घाल न्हू
30 कलश बलभद्रारी वयर घालून, 22 कलश सुभद्रा वयर घालून आणि 18 कलश चक्रार घालून ते पुरा महाप्रसाद उद्दाक उट्ट करचे आसा. त्या उद्दाक घालताना मस्त नमुन्या श्लोक म्हणचे आसता ती, मस्त प्रार्थना करचे आसता. पुरुष सुक्त स्त्री सुक्त म्हणचे आसा, सुभद्रा खातीर स्त्री सुक्त म्हणचे आसा, जगन्नाथ आणि बलदेवा खातीर पुरुष सुक्त म्हणचे आसा आणि मस्त नमुन्या श्लोक आसता ती. ते पुरा करताना इतली मनाक समाधान जाता, इतली मनान तू आनंद जाता, खुशी जाता. आणि देवान सांगितलं असं की कोण मन लावून ह्या गोत्तू पुरा गोत्तू कोरून ज्ञान अर्जित करून कोण ते मोगान पळयत काही अवलोकन करत काही ताका अपास देव म्हणटा हांव ताका जन्म दिना. आमकां लागता मनात का आम्ही थंय जगन्नाथपुरीन तुका पुजारी जावन राय न्ही, ते आमी जन्म थंय जाय न्ही. आम्ही काय त्या कुटुंबात जन्म घेयनी, आमकां पुजारी जावचे केन्ना भाग्य मेळना. आमकां कशें उद्धार जावचो. देवान सांगितलें तांणी करचें, तुम्ही पळोवचें. तुम्ही खंय दाखवून पळयल्यारी मनान तूं मोग जावका, तर्क करून पळोवचें नासा. तशें जाल्यार मागीर देव अनुग्रह करता आणि सकळांक सर्व पाप मुच्यते, सकळ पाप नष्ट करून कोटी कोटी जन्मांत बरयल्लें आसा. कोटी कोटी जन्मांत तुले उत्सृज्य वित्तकोटिस्तु यन्न यन्न यन्म मायतनं कृतं भंगेपी तस्य राजेंद्र स्थाने न त्यज्यते मया. उत्सृज्य मेरी नष्ट जाता, वित्त कोटी मेरी अनंत कोटी जन्मान तुले सक्कड बोट्टू केल्या संचित नष्ट जात काही. आणि मना भितरी आत्म्या भितरी जगन्नाथाविषयी मोग निर्माण जाता, प्रीती निर्माण जाता. आणि त्या प्रीती निर्माण झालेल्या निमित्ती त्या अभिषेक पळयता मनशाक वापस जन्म मेळना. अशें म्हाका दिसता की ते वाक्य वापस वापस सांगू का. ते पळयल्यारय जन्म मेळना, ते पळयल्यारय जन्म मेळना अशी देवूय सांगतास वापस सांगतास. देवाक कितली खुशी आसा, कितली सुलभ करून दवरला. हा, एक एक कर्म आणि इतली जन्मा पटल्यान कर्म ओट्टू केले मागीर ते नष्ट करचे खातीर कितली कर्मकांड करता, कितली तीर्थस्थान करता, कितली दान पुण्य करता, कितले नयनत स्नान करता, कितले व्रत करता, कितले तपश करता काही. इतली पुरा भयंकर कष्टमय काम आस पळय ते केवळ म्हाका नाणयतान पळयल्यारी हांव पुरा कैद करून सोडटा काही. हा, आमी एक पाटी एक जिवनान तू कितली तीर्थस्थानां वचूं येता, साध्य ना. या जन्मान तू एक भारत वर्षान तू कितली तीर्थ आसत पळय थंय वचच्यान तू एक जन्म पावना. तर सक्कड त्या तीर्थान तू गेल्ले मागीर थंय दान पुण्य स्नान केल्ले मागीर कसन पुण्य जाता पळय त्या पुरा म्हणटा नाणयतान पळय ताका पुरा प्राप्त जाता काही. सकड कडेन वचच्याक जायनातल्यार वडना, अर्ध जाल्ला काय अर्ध वरल्या वडना. म्हाका नाणयता आनी मोगान पळयल्यारी थंय पुरा कडेन वचून कसन भाग्य मेळता पळय, पुण्य मेळता ते पुरा प्राप्त जाता काही अशें देवान सांगिल्लें आसा. तर अशी हे देवाल्या जन्मदिवसारी व स्नान यात्रा उत्सव त्यांनी करता ती. हा, आणि आम्ही जगन्नाथपुरी आमकां वच जाय नासलेली आमगेल घरल्यागी आम्ही आयच्या दिसान तू जगन्नाथाक खाली उदकान न्हाणयले वडना. तांतू तुका सांगता सुद्दां सेंट अत्तर घाल न्हू असं मस्त साधन नातलेरी केवळ उदकान नाल्यारी वडना. तांतू तुळशी दल घाल न्हू चिके हून कर न्हू तांकां न्हाणो येता. साध्य असल्यारी पंचामृत तुळशी घाल न्हू न्हाणो येता. साध्य असल्यारी केशरा उद्दाक गुलाबा उद्दाक अशी पुरा सुगंधी उद्दाक जडीबुटी सुगंधित करून न्हाणो येता. आणि फलवस्तू रोस काणू ताजे न्हाणो येता. आणि पंचोपचार षोडशोपचार पूज करूं येता. तांकां नैवेद्य करून प्रसन्न करून आयच्या दिसारी ते महास्नान अभिषेक चरणामृत पिल्ल्यारी मोगान अभिषेक केल्ल्यारी आमकांय वापस जन्म प्राप्त जायना. हाजी मागशी व्हडली दिघी काणी आसा. आमी संक्षिप्त करून सांगुया. केन्ना देव अपियर जालो पळय म्हणजे अविर्भाव जालो फर्स्ट टायम ज्येष्ठ म्हयन्यान तूं द्वितीय कल्पान तूं सत्य श्राद्ध देव मनवल्या द्वितीय कल्पान तूं सत्ययुगान तुल्या
ज्येष्ठ म्हयन्यान तू पौर्णिमे दिसाक फर्स्ट टाइम केन्ना देव आविर्भाव जाल्ला तेन्ना फर्स्ट टाइम ताका प्रतिश्ठापन जाल्ली मागीर देवान सांगिल्लें आसा म्हाका अभिषेक करता म्हणून ताजे मागीर प्रतिवर्ष त्या तिथीक देवालो स्नान अभिषेक जाता आता असे विचार करायचे की प्रतिष्ठापन जाल्ल्या प्रतिष्ठापनेचो स्नान यात्रा अभिषेक जाल्ला मुखाल वर्स केन्ना शेक्या वेळ येता नेक्स्ट इयर केन्ना शेक्या वेळ येता तेन्ना देवाक मस्त होऊन शेको देवान राय आपूण सांगचें आसा पण राया म्हाका मस्त शेक जाता आसा म्हाका सहन जायना कसा पुणे उपाय कर का म्हणून तू तर रायान मागीर सगळं मंत्रिमंडळा ಒಟ್ಟು घेवन चर्चा केला डिस्कस केला कसं करू का तेन्ना निर्णय झाला की आम्ही 21 दीस देवाक चंदन लावया म्हणून केन्ना सुरू केल्ले अक्षय तृतीया वैशाख शुद्ध तृतीया अक्षय तृतीया दिसू आम्ही त्या दिसून 21 दीस देवाक चंदन लावया आणि चंदन कितले लावता ती 15 किलो 15 to 30 किलो प्रति दिवसाक लावचे आसली आणि ते जाले मागीर देवाक नित्य देवस्थानातून भायर सोडू नरेंद्र सरोवर वरचे आसा पालंकीन दोन उत्सव मूर्तीक कोण उत्सव मूर्ती जगन्नाथाले मदन मोहन ताजी ಒಟ್ಟು सप्त देवालयांतुले सप्त शिव अष्ट शिव तांणी वच्चे आसा लक्ष्मीनी वच्चे आसा सकाळले अनेक नमुन्या पालंकी देवा घेऊन वच्चे आसा नरेंद्र सरोवरांतू आणि थंय तांतू भितर ते देवस्थान आसा थंय पुरा पूज करून देवाक बोटीर दवरून लायक सुशोभित केलेल्या बोटीन दवरून 4 घंटे सांजे धरून रात्री 7:30 घंटे ते देवाक भोंवडाचे आसा थंड वाऱ्यांतू लायक करून गंमत करचे आसा अशी 21 दीस जाल्ले मागीर अपास रायाक देव दर्शन दिता आणि राया मेगेल्यानी काही शेक काय उण जायनी कसं आनी कोर का तुवें ही चंदन यात्रा आस पळय 21 दिसाक म्हणटा ती बाहेरी बी चंदन यात्रा बाहेरी म्हणजे सकाळ येद्रान तुली हा बाहेरी चंदन यात्रा तर बाहेरी चंदन यात्रा कोर न्हू नरेंद्र सरोवरांतू 21 दिवस नौका विहार केल्ले मागीर म्हाका आनी काही शेक जाता आसा आता कसं करचें अपास मिटींग केल्ली मागीर निर्णय केले आता मी भितोरी चंदन यात्रा करता ताका एक्का कुडा दवरून त्या कुडांत तू कोणूय वचचा ना एक दिवो मात्र लावचे आसा आणि एक डायमंड वज्र थंय दवरून त्या दिव्याच्या प्रकाशांत तू डायमंड परावर्तीत करून प्रकाश दिता तितलो प्रकाश मात्र त्या कुडांत आणि एकल्यान पुजाऱ्यान वचून देवाक अपास भितर चंदन लावचे आसा कितले दिस 21 दीस 21 दीस बाहेरी चंदन यात्रा आम्ही करता पळय देवस्थानांत ताचे मागीर थंय 21 दीस भितोरी चंदन यात्रा आसा कितें जालें बट्टू 42 डेज केन्ना सुरू केल्ले वैशाख शुद्ध तृतीया प्लस 42 डेज इज इक्वल टू ज्येष्ठ पौर्णिमा अपास 21 दिवस भितोरी चंदन यात्रा जाल्ले मागीर अपास देव सांगता पण राया आनीकय म्हाका थंड जायना थंड अनुभव जायना आनीक शेक जाता आसा आतां म्हाका तू पब्लिका भितर हाडू स्टेज बांदून लायक करून थंड उदकान हाडू का तेन्ना म्हाका दिसता की म्हाका शेक उण जावचे फाव आसा गोतूना म्हाका कसं जाता म्हणून पण तू हे करून पळोव का म्हणून तेद मागीर अपास रायान मिटींग घेवन ते व्हडले व्हडले स्टेज देवस्थाना उत्तर दिशेक बांदून तांकां प्रयत्नपूर्वक प्रेमपूर्वक हलोवन हलोवन हाडून थंय स्नान केलेलें आसा आतां मस्त नमुने विंगड जाला फुडें फुडें सूर्योदय जाल्ली मागीर दीसभर स्नान करचें आशिल्लें देवाक दीसभर सूर्यास्त जावं थंय उदक घालचें आसा घालता वचचें आसा आत्र मध्ये तू अर्धघंट मात्र कलियुग कशी मुखार वता पळय तशी पुरा पोरणे पुराणांत उरलें ऐश्वर्य पुरा हगूर हगूर उणें उणें जाता आसा
आमकांय पळता कळता की मागची पंथा ताजी मागची पंथा अशी ना आशिल्ले आतांची विंगड जाल्ला म्हणून आतां पुरा शॉर्टकट करता ती. हांव पळयला अभिषेक आशिल्लो मस्त पण पळयला हांवें तेन्ना देवाल माथ्या वयल्यान ते कलश उदक घालता ती. आज ही येद्रा दाखोवन नांकार मात घालता ती आनी त्या वय समक घालना ती. ते उदकाक वट्ट करचे भितर ते पंढरपुरा तांचो तो अनपत्य आसता तांकां. आणि आमगेल्या श्रीमांत द्वीप मायापुरांत जगन्नाथ पळय राजापूर जगन्नाथ तांकां आज सकाळ दोन दनपार ते कंटिन्यूस अभिषेक केला. कंटिन्युअस हजार कडल्यान मनशां मागचे कडेन मुखारच्यान मागचेच्यान मुखारच्यान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव आणि सुदर्शन चक्रांत शास्त्रोक्त दीसभर उदक दूध धंय तूप मूग पुरा घालून लायक करून दीसभर अभिषेक केला. मग दिसा हजार कटल्यान लिटरान तू त्या चरणामृत उठ जाल्ले अशा पुरा दीसभर कंटिन्युअस कीर्तन जावन मस्त सकड कॉमन मनशान येवन अभिषेक केल्ले आसा. तेका तरी जगत्यान तू सकड प्रसिद्ध कडेन प्रसिद्ध स्थानांतू कलियुग प्रभाव जाता मात्र मायापुरांतू आणि इस्कॉनांतू ते पुरा पॉर्न कल्चर आणि काही प्रकाशित जाता मोर अँड मोर इट इज गोईंग मॅनिफेस्टेड. तर आमगेले भाग्य आसा की आम्ही चैतन्य महाप्रभूला आंदोलनांतू सहभागी जावन आसा ती. आमगेले भाग्य आसा आमकां कसन योग्य कसन बद्ध कसन सत्य पूण आमकां पळोवच्या मेळटा ऍक्टिवली पळोवच्या मेळटा आमगेल जिवनांतू आमगेल दोळ्यांतू आम्ही त्या पुरा सक्कड नमुन्याचे परफेक्ट रिच्युअल पळोव येता अशें आमगेलें भाग्य. तेत मेरे आम्ही इस्कॉनांतू आमकां संलग्न करून घेतला म्हणून. तशी आयच्या दिशांतू पुरो जगत्यांतू कितले इस्कॉन मंदिर आसा ते सक्कड कडेन आजी स्नान यात्रा दिसू विंगड विंगड नमुन्याचे देवाला स्नान करचे आसा आणि स्नान करता ती. आणि दुबयंतूय आज हांव म्हाका एक व्हिडिओ आयला तांतू हांव दुबयंतू जगन्नाथार स्नान यात्रा करता आसता ती ताका लायक ते पेस्ट लावन मालिश करून ताजे वयर उदकां घालून मागीर सुगंधीत द्रव्य घालून दूध घालून लायक करून अभिषेक केल्लो आसा. तर असं भाग्य आमकां लाभला प्रभुपादाल दयेन. तर आयच्या दिसान तूं विशिष्ट म्हळ्यार जगत्यान तूं खंय खंय कृष्ण मंदिर आसा त्या सक्कड कृष्ण मंदिरांत तूं आज कृष्णाक अभिषेक करता ती. यू कॅन कन्सिडर तिरुपती बालाजी यू कॅन कन्सिडर श्रीनाथजी नाथद्वारा यू कॅन कन्सिडर द्वारकाधीश इन द्वारका सक्कड कडेन खंय खंय कृष्ण राबिल्लो आसा विष्णू राबिल्लो आसा थंय देवाक आज स्नान करचें आसा. केवळ जगन्नाथ म्हणून न्ही त्या आयचे स्नान यात्रा सक्कड देवाक लागस. दुसरे अनेक महत्वाची गोष्ट महत्व म्हळ्यार थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार आयच्या दिसान तूं द्वापर युगांत तूं नंदगांवांत तूं नंद महाराजा मन आयले की आतां म्हाका मस्त प्राय जाल्ल्या आनी म्हगेलो पूत कृष्ण आतां व्हड जाला मॅच्युअर जाला आतां हांव रिटायर जावका आनी तागेले ताका राय म्हणून स्थापन करता म्हणून. तर आयच्या ज्येष्ठ पौर्णिमा दिसारी नंद महाराजान कृष्णाक राज्याभिषेक केला. पंचामृत अभिषेक करून षोडशोपचार करून सकळा अनुमती घेवन अनुग्रह घेवन सकळा मलगड्याले आशीर्वाद घेवन गुरुल आशीर्वाद घेवन शांडिल्य मुनी आशीर्वाद घेवन सक्कड मुनी आपोवन सकळा यद्राक आज कृष्णालो राज्याभिषेक केला आणि कृष्णाक नंदगामाचो राय म्हणून प्रसिद्ध केला आजी स्थापन केला प्रतिष्ठापित केला. तर आज ही नंदगावांतूय कृष्णालो बलरामा वट्टू अभिषेक झाला. त्या दिसा उडगासा खातीर ज्येष्ठ पौर्णिमे दिसान तू नंद महाराजान कृष्णालो अभिषेक केलेलो राज्याभिषेक केलेलो. अनेक कारण आसा आजी जगन्नाथपुरीन तू दीसभर आजी अभिषेक जाल्ले मागीर त्या पळोवचे खातीर म्हणून एक गणेश भक्त येता महाराष्ट्र दाखवून. महाराष्ट्र दाखवून एक गणेश भट्ट म्हणून येता महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण कट्टर गणेश भक्त ताकाय तो परम ईश्वर सांगता असं म्हणून. तर कोण कितें सांगलें ताका की जगन्नाथपुरी तूं म्हगेलो देव आसता तागेलो आज अभिषेक आसा म्हणून. धांवन धांवन जगन्नाथपुरी आयचे दीस येता आनी दिसा पळयतना ताका विचित्र देव दिसता.
ताका ते विचित्र सर काही बेजार ना, पण ताका सोंडी ना, तो गणपती म्हणून ना, तर ताका भारी बेजारू. अरे हांव देव मेगेल पळोवचे आयलो, तो मेगेल देव न्ही, हांव हाका मनगना, हांव हाका नमगना, हो देव मेगेल देव न्ही म्हणून तो भायर सरता. हांव वता, म्हाका इंटरेस्ट ना म्हणून. तर कोण कितें देवस्थानांत येता आनी सांगता पळय गणेश भट्टा मोरया, चिकी राब, शांत राब. सांजे जाले मागीर तुका मनान येतलें रे, बेजार केल्यार तूं वचूं येता. शांत राब म्हणून तुका विनंती आसा. देवस्थाना भितर साकून तुका विनंती आयल्या, तुगे खातीर मेसेज आयला की तूं राबू का म्हणून. म्हणून तूं राबलो. भायर ताका मन ना पण राबलो. सांजे वेळारी अपास दर्शन ओपन जाताना जगन्नाथान आणि बलभद्रान ताका गणेश दर्शन दिला. दोगांकय सोंडी आयल्या भायर. लायक श्रृंगार पळोवपाक हांव आतां तुमगेल्या उलयतना हांगा पळयता आशिल्लो. गजवेश दर्शन, जगन्नाथपुरी लाईव्ह दर्शन चालू आशिल्लें. त्या पळयता आशिल्लो. देवा लायक करून आज श्रृंगार केला गजवेशाचे. मीरा रोडान तूं आज ही सांजे जगन्नाथ बलदेव सुभद्राक लायक करून गजवेश दर्शन आसा. आणि इस्कॉनान तूं कसन कसन खंय जगन्नाथ आसा पळय, ते प्रत्येक कडेन आज सांजे गजवेश दर्शन आसा. इन द मेमरी ऑफ दॅट इव्हेंट, त्या गणेश भट्टाक देवाक दाखोवचे आशिल्लें की तुगेल गणेशू, हांव तुका दर्शन दिवं न्हू, दाखयता की हांव तुगेल देव म्हणून. ताका मागीर विश्वास जाल्लो की जगन्नाथ आनी गणेशान तो फरक ना म्हणून. ताणें जगन्नाथाक गणेश वेशान तो दंडवत प्रणाम केला आणि स्वीकार केला की तूं म्हगेल देव म्हणून. अशी विंगवगण नमुन्याच्या लीला आयच्या दिसान जाल्ल्या ती. आयचे दीस भारी भाग्य दिवस आणि आणि 15 दिसात दिसभर थंड उदकान स्नान केले मागीर देवाक सैत जाता आणि मागीर ताप येता आणि मागीर देव बागील बंद करून भितर बसता आणि अन्न खायना, 56 भोग खायना, कषाय मात्र पिवचो, काड मात्र पिवचो, फलवस्तू मात्र खावचे, जडी बुटी हर्ब्स मात खावचे. तागेले एक नियम आसा. फर्स्ट 5 days, सेकंड 2 days, मागीर 3 दिसा, मागीर 4 दिसा, मागीर लास्ट गुण जाले मागीर कसं करचे. अशी पुरा नमुन्याचे 15 दिसा नियम आसा. ताका म्हणटा ती अनवसर काल म्हणून. आणि अनवसर काल जाल्ले मागीर सकाळची दिगदिग काणी आसा. ಒಟ್ಟು आज दिसाक जगन्नाथपुरी रथयात्रा फेस्टिवल सीजन स्टार्ट्स. आज दौर जगन्नाथपुरी रथयात्रा उत्सव मौसम चालू जाता आणि कितली दीस चलता, 28 to 29 days. त्यावेळी देवालयाच्या दिवसांनी कॅल्क्युलेशन बदल जाता, पण ऍव्हरेज 28 days आज धरून. आयचे दीस फर्स्ट, तागे 15 दीस अनवसर, ताजे मागीर एक दिवस नेत्रोत्सव, ताजे मागीर सेकंड दिवस आषाढ द्वितीयक रथयात्रा, ताजे मागीर 9 days गुंडीचा निवास, ताजे मागीर बहुडा यात्रा केन्ना आषाढ एकादशीक, आणि मागीर भायर येवन रावचे आसा 5 दीस. अधोरपणी, शुनावेश, रसगुल्ला महोत्सव, मागीर निलाद्री विजय. निलाद्री विजय म्हळ्यार केन्ना लक्ष्मी ताका बागेली उगवून वापस भितर घेता तेन्ना विजय जालो म्हणून नांव कसं नाही, निलाद्री विजय. अपास ओपून आमगेल्या घरलातून भायर पडलेलो, अपासू घरांत वचून बसता देवस्थानांत. ಒಟ್ಟು 28 to 29 days जाल्ले. तशे वेळार उत्सव सुरू जाता अक्षय तृतीय जावन. कितें म्हळ्यार अक्षय तृतीयक रथयात्रा परत तेरू ताचे बांदचे काम सुरू जाता. हाऊ मेनी डेज, 42 plus 15 कितले जाले, 57. 57 एक दीस नेत्रोत्सव 58. ಒಟ್ಟು 58 दिवस तांकां जावका पडटा ती रथ तयार करचे खातीर. 58 days रथ इज बींग मेड. ऑन 58th डे देव रथार वचून बसता आणि 1 day or 2 days जावन गुंडीच्या पावता. ते ಒಟ್ಟು 9 days राबता. अपास बहुडा यात्रा उलटी यात्रा करून येता, ताजे मागीर रथारी बसता 5 दीस, केन्ना 4 दीस, केन्ना 5 दीस. आणि गंमत म्हळ्यार आफ्टर निलाद्री विजय उत्सव रथ देवान देवल मागीर
ऑटोमॅटिक कुडकी जावचे आरंभ जाता. कसं नाही करना तिले, कसं नाही करना तिले, एक एक वस्तू कुडकी जावन पडता. मागीर त्या ओट्टू करून त्या पुरा राखूड आस पळय, ते लक्ष्मी नियंत्रित, लक्ष्मी खंय इन्चार्ज आस पळय, त्या 2 एकर किचनान तू ते पावोवचे आसा आणि वर्सभर ही त्याच राखणारी देवाला जेवण करचें आसा. पण त्या रथान तू रथ मॉन्युमेंट म्हणून तुका दवरचो जायना. देवान देवले सताक रथ कुडक जावन पडचे आरंभ जाता. सगळे अद्भुत आसा देवाले, सगळे अद्भुत, प्रत्येक वस्तू अद्भुत आसा. अशें म्हणटात की मस्त रायान, मस्त दुडवाळ मनशान अशी मना विचार आसले की आमी मस्त दुड्ड दिवन ते रथ आमी वी कॅन बाय द चॅरियट. आमगेले घरा येद्राक, आमगेले महाला येद्राक, आमगेले पॅलेसा येद्राक ते मॉन्युमेंट म्हणून दवर येता पळय हांव म्हगेले जगन्नाथ रथ आसा म्हणून. पण कोणाकय ते रायाकय तो रथ घेवचो जायना. कितें म्हळ्यार रथा दाखून देंवले मागीर रथ ऑटोमॅटिक कुडक देंवचो आरंभ जाता. म्हणून ते डिसमॅन्टल करपाची पडता. एक व्हील मात्र व्हरता कय, व्हील डिसमॅन्टल जायना कय. ते व्हील तुमकां दिसता गुंडीच्या आत दवरलेले 4 एक अलारनाथा दवरलेले आसा कय, एक कोण राया भेट दिल्या कय, तागेले महाला भायर ते दवरले कय, अशें करून मस्त करून तुमकां ते रथा व्हील देख पडता एज अ महाप्रसाद. बाकी कसं नाही देख पडना. हांव पळयला अल्लारनाथा पळयला आणि गुंडीच्या देवस्थानां पळयला. वेगळ्या वेगळ्या देवस्थानांत ते भेट दिले तांणी. दे गिव्ह एज अ गिफ्ट, एज अ ऑनर टू दॅट टेम्पल. तशी आयचो हो भव्य उत्सव स्नान यात्रा उत्सव भारी भारी लायक उत्सव. मनाक, बुद्धीक, आत्म्याक सगळे कडेन खुशी खुशी जावन, समाधान जावन, संतुष्ट जावन, खुशी जावन आयचो उत्सव संपन्न जाता. तर तुमकां सगळ्यांक म्हगेले तर्फेन हार्टी कॉंग्रॅच्युलेशन्स, हृदयपूर्वक अभिनंदन. आयचे दीस आमी पळयलो, अनेक पंत पळयलो, हे आमगेलें भाग्य आसा. आणि अशी केन्ना ते आमगेले जीव आसा, केन्ना ते आमगेले जीवन आसा. प्रति वर्स आमकां हे जगन्नाथाल्या स्नान यात्रा, जगन्नाथाल्या रथ यात्रा पळोवच्या मेळका. टीव्हीर जाल्यार व्हडना, युट्यूबार जाल्यार व्हडना, आमकां ते पळोवचे मेळका अशें मी देवाक प्रार्थना करून मागून घेवया. सगळ्यांक म्हगेले तर्फेन वारी वारी खुशी, वारी वारी शुभेच्छा, शुभकामना.